Provokar Babakolino 40 दीस आधी वडा संतोषान सुर्याच्या जन्माची परब आमी समोरली ताका देव मंदिरात भेटलेलो त्या दिसाचो उगडास आयज आमी करता अशें करून समोरतीचो कायदो पाळटा म्हूण भायल्यान दिसले जाल्यारूय खरें कोणी आपले पोरशेक भेट दिवंक तो आयलो पवित्र आत्म्याचे सुरते उत्तर पिरायेच्या सीमा मर्यादा देव मंदिरांत आयली आनी त्याच पवित्र आत्म्याच्या उजवाडांत सोम्या कुळकूट आनी संतोषान ताका परगटूंक पावली आमी तेच पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय जाल्ली देवाच्या घरांत जेजू पेडूंक मुखार सरुया थंय उडो मोडटना तो आपले वैभवान परगटपणी येसर आमी ताका वळखतले प्रार्थना देवा तो सोळाचे मूळ आनी गौरव आयच्या दिसाक धर्म सीमा वर्सां उजवाड येतो उजवाड तुवें दाखोवन दिलोय ह्यो वाती तुज्या आशिर्वादान पवित्र कर म्हूण आमी खातेपणी मागता ह्यो जोडट्यो वाती हातांत घेवन तुजें नांव वाखाणूंक आनी हांगासर आमी जमल्या हे तुजे पोरचेची मागणी आनी आमकां सुगुणाच्या रस्त्यार चलून व्हर अविनाशी उजवाडाक पावय जेजू क्रिस्त आमच्या सुर्या वरवीं आमेन जेजूच्या कार्यान भागीदार जाली
सानात आनी मार्गदर्शन दिवन सूख ऑटोमान परगटून वावुरली. तशेंच आयज आमी ह्या मोबेलान नेसेसिदाद सायबिणीची परब सोमरवता. नेसेसिदाद सायबीण म्हणल्यार 6 वर्सांची सायबीण. आमच्यो सगळ्यो गरजो तिच्या पांयाशी आमी दवरून तिचोच आदार आनी बेसांवां आमकां मागुया. ह्या वाड्यान आनी समुदायान रावतल्यांनी मारयेक आपलो नमुनो करून तिचे भाशेन देवाक भेटलोली मनशां जावन म्हूण ह्या पवित्र दिसांतल्यान मागुया. आनी जायते फावट देवाक भेटलोली मनशां आमी जावंक ना देखून देवा लागीं एकामेका लागीं बोगसपणे मागुया. याचिकाच्या स्मोरान आमी ह्या उत्सवांत वांटो घेतला. तो ह्या वेळार जेजू परगटलो सिमेवान ताका सांगलेली, ताका भेटयलो तेन्ना देव मंदिरांत 40 दिसां उपरांत जेजू जल्मल्या उपरांत ताणें ताका पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान सांगलेलें, तूं सडवणाराक देखल्या शिवाय वचचो ना. आनी ही ताची आस पवित्र आत्म्यान भागयली. ताणें ताका आपल्या हातान धरून देवाची तुस करून म्हणलें, वर्सांक उजवाड येतलो उजवाड. जेजू उजवाड म्हूण आनी उजवाड हाडूंक आयलो म्हूण ताणें आमकां कळीत केलें. तर ह्या वेळार जेजू वर्सांक उजवाड येतलो उजवाड म्हूण आमी परगटुया आनी देवाक महिमा दिवया. Amen.
एकल्याक आमच्या पवित्र स्नाना दिसा देवाक भेटयल्या. आमी देवाची भुरगीं जाल्यात, देवाची पूत धुवो जाल्यात आनी एके भाशेन आमकांय जण एकल्याक देवाक भेटयली तो उगडास करुया आनी आमच्या बाप्तिस्मा खातीर देवाक दिवसुया. सोर पोरगेदारा आनी सासणाच्या देवा, तुजे एकल्याच पुतान आमचे मुर्शा सोयन घेतले आनी ताका देव मंदिरान भेटयलो तो दिसाय सारी समोर उरता. आमची काळजां आनी मोनां नितळ करून तुजे मुखार येवंक आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो बरो देव तुजे सोबे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवण चलयता सासणाच्या सासणान. मालाकेस प्रवाद्याच्या पुस्तकावयल्यान वाचो. सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, पळय, म्हाका एक वाट तयार करूंक म्हजो निरोपी हांव पाठयतलो. ज्या सोम्याक तूं सोदताय तो अवचीत देव मंदिरांत भितर सरतलो आनी ज्या कराराचेर दुताक तूं घेवंक आशेताय पळय तो येतलो अशें दरबाराचो सर्वेस्पर म्हणटा. ताच्या येण्याचो दीस कोण विरोध करूंक शकता? तो दिश्टी पडटोच कोणाचेर उबो रावंक जाय? तो जावन आसा शेटयाचें आकटें आनी धोबयाचो हार. रुपें नितळ आनी निर्मळ करतल्या भाशेन तो आपल्या आसनार बसतलो. लेवीच्या पुता धुवांक तो निर्मळ करतलो आनी तांकां रुपया आनी भांगारा वरवीं निर्भेळ करतलो. आनी तेन्ना ती पुर्तेपणी सर्वेस्पराक आपल्यो भेटोवण्यो करतली. जशें म्हाका आदल्या काळार तशें तेन्ना जुदेवांची आनी जेरुसलेमाची भेटोवणी सर्वेस्पराक मानतली. देवाचें उतर हें. देवाचो उतराक आमचो जबाब जातलो. कोण तो मोहिमेमंत राजा? मोहिमेमंत राजा आमचो सर्वेस्पर. सगळीं म्हणुया, कोण तो मोहिमेमंत राजा? मोहिमेमंत राजा आमचो सर्वेस्पर. दारवट्यांनी तुमचे माथे वयर उखलून दवरात. पुर्विल्ल्या दारवट्यांनी तुमची तोरणां उंच उबारात. मोहिमेमंत राजाक भितर घेयात. जबाब, कोण तो मोहिमेमंत राजा? मोहिमेमंत राजा आमचो सर्वेस्पर. कोण तो मोहिमेमंत राजा? तो सर्वेस्पर बळिश्ट आनी धीर आदीक झुजान काळजीदार सर्वेस्पर तो. जबाब, कोण तो मोहिमेमंत राजा? मोहिमेमंत राजा आमचो सर्वेस्पर. दारवट्यांनो तुमचे माथे वयर उखलून दवरात. पुर्विल्ल्या दारवट्यांनो तुमची तोरणां उंच उबारात. मोहिमेमंत राजाक भितर घेयात. जबाब, कोण तो मोहिमेमंत राजा? मोहिमेमंत राजा आमचो सर्वेस्पर. कोण तो मोहिमेमंत राजा? तो दरबाराचो सर्वेस्पर. मोहिमेमंत राजा तो. जबाब, कोण तो मोहिमेमंत राजा? मोहिमेमंत राजा तो सर्वेस्पर.
उद्गार पोरसांक उजवाडाय तो उजवाड तुझे पोरचे इस्रायलाचो प्रताप Sorbispo Dulce Salviaso, Dulce Salviaso, Luca Pormori, Gesù Cristace Shu Wortovan. Olivato Rasmia, मोजेसाच्या शास्त्राप्रमाणे मानेची शुद्धी करचे दीस बोलले तेन्ना देवाक पेटोवचे खातीर जेजू जेरुसलेमाक गेलो. कित्याक सोडेंतलो मालपणो भुरगो देवाक भेटून दिवचो अशें सुवातेन बरयलेलें आसा तें पाळूंक जाय आसलें. आनी त्या भायर सुवातेन सांगलां त्या प्रमाणे तोड्याची जोडी नाजाल्यार पारव्याचे 2 पिले हाचो योद्ध समर्पूंक जाय आसलो. तेन्ना सिमोन नांवाचो एक प्रमाणीक आनी भोवतीमोद मनीस जेरुसलेमांत आसलो. तो इस्रायलाचे उजवणेची वाट पळयतालो आनी पवित्र आत्मो ताचेर आसलो. सर्वेस्परान मागलेल्यांक पळयल्या शिवाय तो वचचो ना म्हूण पवित्र आत्म्यान ताका कोडीत केल्लें. तो आत्म्याच्या प्रेरणान देव मंदिरांत आयलो आनी शास्त्राची रिती प्रमाणे बाळकाक करचें आसलें तें करूंक आवय बापायन जेजू भितर हाडलो. तेन्ना ताका आपल्या हातांनी घेतलो आनी देवाची तुस करून म्हणलें, तुवें म्हाका सांगलां तशें तुज्या चाकराक आतां दोनया शांतीन वचून दी म्हूण मागता. कित्याक सगळ्या राष्ट्रांक तुवें तयार केली सडवून म्हजेच नदरेन हांवें देखली पोरसांक उजवाडायतलो उजवाड तुजे पोरचे इस्रायलाचो प्रताप. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने प्रितीच्या पावगडीनो आयज सोम्या जेजूचे भेटवणेची परब आमी सोबोरवता. जुदेवाच्या आनी मोइसेसाच्या शास्त्रा प्रमाणे पयलीं फळ देवाक भेटोवंक जाय आनी हेच करूंक आयज आंतवान मारिया इजुजे बाळका जेजू घेवन येवन ताका देव मंदिरांत भेटयलो. संतोसाचो मिस्तेर चवथो मिस्तेर आमी आयच्या दिसांनी हाडटा आनी तेणी देवाक भेटोवंक जाय आसलो देखून आनी ह्या समयार ताच्या शास्त्रा प्रमाणे तोड्याची जोडी ना जाल्यार पारव्याचे 2 पिले हाचो योग समर्पूंक जाय आसलो. देखून ती बाळका जेजू घेवन देव मंदिरांत येतात आनी सांत सिमावणी आना जी देव मंदिरांत आसली ताका सांत सिमावच्या हातान घालतात आनी सांत सिमाव ताका आपल्या हातान घेवन देवाची तुस करता.
देवाक वाखणटा. तुवें म्हाका सांगलेलें तुवें सोडवणदाराक पळयल्या शिवाय तूं मोडचो ना म्हूण. तें हांवें ही सोडवण पळयली आनी जेजू वर्सां उजवाडायतलो उजवाड तुजे पोरचे इस्रायलाचो प्रोताप म्हूण ताणें गीत गायलें. The Song of Simeon. तो हे भाशेन गीत आमी जायते फावटी रातची मागणी करता तेन्ना म्हणटात. जी सोडवण पळोवची आसली ती ताणें पळयली आनी देखली, देखून तो देवाक आर्गां दिता. आतां हांव मेल्यार जाता, ही सोडवण हांवें पळयली देखली. तशायचे पयलें वाचप आमकां मालाकियास प्रवाद्याचे म्हणटा, कोणें म्हाका एक वाट तयार करून म्हजो निरोपी हांव पाकळितलो. ज्या सुम्याक तुमी सोदतात तो अचीत देव मंदिरांत भितर सरतलो आनी ज्या खोराच्या दुतांक तूं घेवंक आशिल्ताय पळय तो येतलो. अशें दरबाराचो सर्वेस्पर म्हणटा, ताच्या येण्या दिसा कोण विरोध करूंक शकना, कोणाक शक्ती आसची ना, कोणाच्यान वर रावंक जाय, कित्याक तो जावन आसा शेतीचे आपटे आनी दर्याचो खार. जशें रुपें नितळ आनी निर्मळ करतले भाशेन तो आपल्या आसनार बसतलो आनी लेवीच्या पुता धुवांक तो निर्मळ करतलो आनी ताका रुपें आनी भांगरा मळी निर्भेळ करतलो, घोट करतलो. आनी तेन्ना ती पोरतेपणी सर्वेस्पराक आपल्यो भेटवण्यो करतली. जशें म्हाका आदल्या काळार तशेंच तेन्ना जेरुसलेमाची भेटवणी सर्वेस्पराक मागतली. तर हे भाशेन आमकां आयच्या पयल्या वाचपान केल्ली वाचनावणी ती जेजू क्रिस्ता सगळें खरी जाल्ली आमकां अणभवूंक मेळटा. आनी त्याच बरोबर सिमेओन आमकां सांगता पोरसांत उजवाडटलो उजवाड. जेजू उजवाड म्हूण सांगता, कित्याक तो सगलो काळोख आमच्या जिवितांतलो पयस करून काळोखांतली आमकां उजवाडांत काडूंक आयलो. देखून आयज सुरवातेक आमी गायन करून भितर सरल्या आमचो देव उजवाड. काळोखान आसलेल्याक आमकां ताणें उजवाडांत हाडली आनी उजवाडाची भुरगीं आमकां केली. देखूनच आयची परब आमच्या बाप्तिस्माचो उगडास करूंक आमकां आपयता. आमच्या बाप्तिस्मा दिसा आमकांय जोडेंतल्याक देवाक भेटयलोली, मूळ पातकांतली धून काडलेली, आमच्या हातान पेटलेली वात दिवंक म्हटलेलें घेयात क्रिस्ताचो उजवाड. उजवाडाची मनशां कशी जावं आनी देवाक भेटलेली मनशां कशी जियोवंक आमकां आपयलोली. तरेच आमकांय जोडेंतल्याक देवाक भेटलेली मनशां कशी जियोवंक देव आयच्या दिसा आमच्या बाप्तिस्मा दिसा ताका आपयलोली. प्रेमीच्या बाबामणीनो तर आयज आमच्या बाप्तिस्माचो उगडास करून आमची जोडेंतल्याची भेटवणी आमच्या आवय बापायन देवाक केल्ली. आमकांय हाडून इगर्जेन देवाक भेटयलोली. जेजू क्रिस्ताक आमच्या सोडवणदाराक समोर केल्ली आनी ते दिसा घडयेंतान आमी देवाची भुरगीं जाल्या, आमी देवाच्यो पूत धुवो जाल्या. देवान आमकां आपल्या उजवाडांत हाडल्या, काळोखांतली वायटांतली पातकांतली सुकयल्या. देखून ताणें आमकां नितळ निर्मळ केल्या. तर ह्याच खातीर आमी देवाक भेटलेली मनशां. बाप्तिस्मा वरवीं आमी क्रिस्ताची देवाक भेटलेली मनशां आमी जावंक जाय. उजवाडाची भुरगीं कशी आमी चलूंक जाय आनी जियोवंक जाय हें आमकां उगडास करता. तशेंच आयज आमी खेळ भाशेन हो दीस भेटयता जे कोणाक देवान संस्कारल्या व देवाक आपलें जिवीत भेटयलां. सगळ्या देवाक भेटलेल्या मनशां खातीर, जावं ते माद्री जावं त्यो पाद्री
जाणे आपले जिवीत देवाक भेटयला आणि हे भाशेन देवाक भेटलेली मनशां कशी ती आपल्या जिवितान जियेतात. तर आयज तांचो उगडास करता आनी तांचे खातीर आमी मागता, देवाक भेटलेल्या मनशां खातीर मागता. देखून म्हणटा आमी डे ऑफ कॉन्सेक्रेटेड लायफ इज डेडिकेटेड टुडे. देखून सगळे देवाक भेटलेल्या मनशां खातीर आमी मागता आसतना आमी वळखून घेवया आमच्याय पवित्र स्थानांत जातान आमी देवाक भेटल्यात आनी देवाक भेटल्यात म्हणल्यार आमकां काळोखांतली उजवाडांत काडल्यात. जेजू आयलो आपलीच भेट देव मंदिरांत करून आनी आमकांच ताणें नितोळ निर्भेळ करून आमकां सोडवून हाडली आनी हीच ती सोडवण जेजू सगळें आमी अनुभवल्या आनी आमी अनुभवता. देखूनच बावतिजमाच्या दिसा आमी केल्ल्यो बासावण्यो जाणवले आमी ल्हान आसतना बावतिजम दिला जाल्यार ह्यो बासावण्यो आमच्या आवय बापायन केल्या. जावं आमी वाडलेलीं आसतना बासावण्यो आमी सोडेंतलो क्रिसमाच्या दिसा ह्यो बासावण्यो करता. सैतानान तो पाठ करताय पळय हांव पाठ करता, सगळे ताच्या उलोवण्यांक कोरण्यांक तो पाठ करताय पळय हांव पाठ करता. हे भाशेन आमचो भावार्थ आमी उचारला आनी सैतानान पाठ करून काळोखी जिविताक पाठ करून जेजूक आमचो सोडवणदार, जेजू आमचो उजवाड म्हणून आमी मानून घेतला. गणेशा दिसा ह्या जेजूच्या उजवाडान आमी चलूं आनी खरेंच देवाक भेटलेली मनशां कशी आमी जियो आयचो सेवादूत आमकां आपयता. तो सगळे तरेचो काळोख आनी काळोख म्हटल्यार सगळे तरेचे वायट. पयले सुवातेर पाथो, जिन्सां तरेचे वायट, जवनीत भ्रश्टाचार, जिन्सां तरेचे वायट जे वस्ता ताका आमी पाठ करूंक जाय आनी जेजूक संवसाराच्या उजवाडाक आमी साक्षी दिवंक जाय. मारियाच्या जिवितान आमी पळयता बरें आयज आमी ह्या फकनांनी बरोवप समोरवता नेसेसिदाद सायबीण आमच्या गोरसांक आकांताक पावतेली सायबीण तिणें आपलें जिवीत देवाचे येवजणे उक्ती जाली आनी देवाची खोशी देवाच्या कुशे प्रमाणे ती चलली आनी जियेली, सोमत पाडली. त्याच बरोबर आपल्याच भुरग्याक तिणें देवाक ओपून दिलो. खरें तिचे जिवितान आमी पळयता आयज कसलेंच समर्पण, कसलीच भेटवणी. तर आयज आमी जेजू क्रिस्ताची भेटवणीची परब समोरवंक आसतना आमी उजवाडाची मनशां कशी चलूंक आनी जियोंक, आमी देवाक भेटलेली मनशां कशी चलूंक आनी जियोंक जेजू आमकां सदां करता, जेजू आमकां आदार दिता. तर तो उजवाड कसो आयलो आनी आमची सोडवण आमकां फावो केली. आमी उजवाडान जियोन जेजूची सोडवण सगळ्या मनशांक परगट करुया. हे सोडवणीचे भोवणी जावया. फुगे रावया आनी आमचो भावार्थ, जी भावार्थाची उचारणी आमी केल्ली ती दोळ्यान घोसळुया आनी आमचो भावार्थ जेजू क्रिस्ता सवें जिवोवंक या. संतान रावलेला सर्वोपदेला बाबा सरकार मेळटुळीच्या रस्त्यार आनी जेजू क्रिस्ता राज्याच्या संसाराक सोया. तो पवित्र आत्म्यावरवी वरवी सांबाळून आत्माद्वारे ताणें सांबाळून मोज प्रदाता आनी पोस सोंसले ताका पुस्तान चढलो आनी आनी केलो. तो मेऱ्या मध्ये गेलो तिसऱ्या दिसा मेल्यार तो जिवंत जालो. स्वर्गांत चडलो स्वर्ग पवित्राच्या लोकांच्या उजव्यार बसला. पेत्रान शिव्यारी मेल्ल्याची मुसुरी करून खेळलो. स्वर्गांत पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभे भोवतणाचे असतात आत्म्याची भोगसणी कुडीचे जिवण पवार शास्त्रची जिवीत. आमेन.
देवाक भेटलेली मनशां कशी जियो देवाची कृपेची गरज स्फूर्तांक नेत्याक आमकां मानून घेवया. आमच्या बाब साहेबान दिसवानी मद्रासांनी आपल्या आपोवण्यांतल्यान बरी खोबरेची परगटणार जावन पवित्र आत्म्याचे बोल तांकां मागुया. आमचो राजकारभार सुरयतल्यांनी पवित्राय मनात दवरून आपले फुडारी कोण चलोवंक आनी अशे तरेन देशाची उदरगत केल्यार पुरो म्हूण तांकां बापाची दैवीक कृपा आनी उजवाड मागुया. आमकां एक दिसाक देवाक भेटयलेली पवित्र शासना वरवीं आमी पवित्र सोबेची मागणी जाल्या. आमचें जिवीत उजवाडट्या वाती पोरी आमी पेटोवंक आनी जेजूच्या प्रकाशान दुसऱ्यांचें जिवीत प्रकाशभरीत करून आमकां बापाचें बोल मागुया. आमच्या कुटुंबांनी हेरसा मागण्या वरवीं चालू आसलेली भोवती ओलीक नियाळूंक आनी मागण्या वरवीं फुडें वचूंक आनी हे वरवीं मारयेचो दर एक शेगूण कुटुंबाच्या वांगड्यांनी आपलो करून तांकां बापाचें बोल मागुया. पवित्र उर्साचे आनी नेसेसिदाद सायबीचे समुदायाच्या वांगड्यान देवाची मजूत मेळोवंक आनी खेरीत पोरी ताणें मायेचेर नदर मारून देवाक मनशां मदें आसलेलो मोगाचो करार दिसान दीस गोड करूंक जेजूच्या मोगाच्या उजवाडान तांकां हाडून पावल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. सुरवातेक आमी वाती पेटोवन पुरसांवान भितर सरल्या. पेटलेल्यो वाती घेवन सोम्या मेळूंक या. बरेंच मौन आयच्या दिसाचे भेटेंतल्यान
आमी आमचे जिवीत उजवाडाचे जिवीत करू उजवाडाच्यो कोरण्यो करू देवाक मानता ते भाशेन आनी देवाक भेटलेली मनशां कशी जियो करपा मागुया तशेंच सेरिसांव येवची आसा आनी जावची आसा थोडेच दीस उरल्या 14 तारखेर आमचे मौत आमी घालतले आनी मौत घालता आसतना आमकां पवित्र सभेची शिकवण म्हटल्यार मागात प्रे नियाळ करात रिफ्लेक्ट आनी मौत घालात बरे भाशेन जाणवायिल्लें मौत घालून पवित्र आत्म्याचो उजवाड आनी बोर आमकां मागुया विश्वासान म्हाका बाबा आमकां दोळीन आयकून घे विश्वासान म्हाका बाबा आमकां दोळीन आयकून घे गोमोगण बापा आमच्यो खाद्य गोरसो तुज्या मुखार आमी दवरल्या त्यो दोळीन आयकून घे आनी कितें आमकां गरज तें तूं बरें जाण तें तूं आमकां फावो कर त्याच क्रिस्तांव आमच्या सव्या वरवीं म्हज्या बाबा म्हज्यानी तुमचें बलिदान सर बलिदान देवा बापाक मानता तसलें जावं मागात हे बलिदान आपल्या बाळांना मोहिमे सरस्वत आनंद घेऊ सर्वेस्वर आमच्या सर्वींच्या बापाक कोणानी मेंढरो जावन तुज्या पुतान संवसाराचे सरवणे खातीर तुका आपणाचीच बोली भेटोवन दिवची म्हूण तुजी खुशी जाली आमी भेटयता तो मुडा आनी दादा सोरो बदलून जेजूची कूड आनी रगत आमकां दी अशें तोच आमच्या हातांनी भेटोवंक लायता तें बलिदान तुजे मोहिमेक आनी आमच्या आदावाक उपकार म्हूण आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां वारोया आमी सर्वेस्वरांतल्यान उबारता सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिनवासोया अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्वराक पवित्र बापा सर पोंदेदार आनी सासणाच्या देवा
सोडताळी सोडताय जेजू क्रिस्तांच्या सुर्यावरवी आम्ही तुका दिन वाचूंक पावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो कित्याक तुजे सारको एकलो स्पूत तुजो सासणेक बागिले तुजे मोहिमेचो आयच्या दिसा दिन कोणी मनशा रुपान तुज्या मंदिरान भितर सरलो व्हडा मोगान ताच्या आंतवार बाईन आपल्या वार्ताक तुका समर्पिलो तो स्वाभिमान इस्रायल खोजेचो आनी उजवाड चड राष्ट्रांचो असो पवित्र आत्म्यान ताका परगट केलो देखून तुवें पाठयलेल्या आमच्या सोडवंडाराक संतोशान आमी मेळूंक येता आनी दुतांक भोगता सांगाती निरंतरी तुजी स्तुती गायता तुझ्या पवित्र आत्म्यान घालून इंद्रणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्याचे जेजू क्रिस्ताची खूब आनी रोंपत आपलेच कुशेन कोसमरून सोसूंक तुवेच्या आदी ताणी उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणले वो तुम्ही समेस्त आनी खायात ही मोची कूड तुमचे पासोन समोर पोवची तेच कोणी जेवण जातोच ताणी काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणले तुम्ही समेस्त आनी आतले पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यान सासणेक कोणाचे रगत पातकाचे मोपसणे मेळच्याक तुमचे पासोन आनी समेस्त मनशां पासोन ते वारोवतले हे म्हज्या कुडासाक करात तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवटलेल्या वास समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय करून आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराक एक तुमीचे दिसता पवित्र सभेचो उगडास कर
आणि फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फेरेकारा आमच्या गोडी बापा आणि सगळ्या यात्रिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगात वाडोय पुनर्जीवनपणाचो मार्गाचो दरून मेळ्यान ते आमच्या बाबा गणाची काकूट कर ताका आनी तुजे इश्टागतीन मेळ्ळ्या समेस्तान तुजे पडसणीत तुका म्हण पडून फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता आगपारमारी देवाची माई सांगाती तुजे पोती बागेवन सुजय बागेवन कर आनी सर काडी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुझ्या उदाहरणावरवी त्या जेजू वरवी त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वविधान बापा सर्वांगांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना देवाक पेटलेली मोक्षा कशी आणि उजवाडाची मोक्षा कशी या संवसारान ख्रिस्त उजवाडाक साक्षी देऊन बापाचो आदार मागण्यांतल्यान आमकां मागुया आमचे बापा सगळीच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज्य येवं तुझी कळशी स्वर्गांत कशी संवसारांत जावं आमचो दिवस सगळ्या आणि आम्ही आमचे सुदारणाक बक्षिता तशेंच आमकां उगोस आणि आमकां आदारणे भोगून नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार सर्वेस्परा सर्ववायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सगळींच्या सुखाक आनी आमच्या सडवणाराक जेजू क्रिस्ताचे आनी आमकां आमी परमेशानांत रेखता तर आमकां तुजे उदार काकोतीन सर पातकांतली सुटय आणि सौर वाकांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक पडले तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिसता आणि तुजे तुजे परमणे तिका शांती दी आणि तोच ते कांय मोठान सांबाळ जो चेत आणि राजकोट चलयताय सासणाच्या सासना आमेन सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं तुमचे सगळे आसून एकामेकांक मोगान शांती दिवया संवसाराचो राष्ट्राचो आनी मनशाचो उत्सव राष्ट्राच्या जेवणाक वांटो घेवंक आयल्यान ती आमी सगळीं सुवाळी
Solves foram chamogani spashimapa, Barcelona Christa tratando chembao meropolia, moron dexonamo simemam tuem gindi masami pardu, tachewa tuem baguli, yasoni chachwana lamtai jaburyam samcha sumyakyo, tuem famukele, Zatanga puri pasana mukana migyatra tata sogi sasni moime tero koyo badisa tamta favoko Jesu Christa chara sumya borbi Serviço Dolce Sobiaso, Son convidar teu para o anifome tronco Dolce Aplo Ashila Karu. Consolia Karu Kisau Sana, Usura Chibu Kisau Kumkakaka. Misalnya Ashila Kamaruya.
On behalf of my co-officers and members, I welcome all of you all and wish each and every one a happy feast of Necesidad Saibin. I thank our parish priest, Father Orlando Marquez, for giving us permission to celebrate this feast and celebrating the Holy Eucharist. I take this opportunity to thank Mr. Subhash Pednekar and family for the snacks served after Mass and also helping in cleaning the surrounding in the month of December. Mr. Pradelis Gonsalves and family for their wholehearted support. Mr. John Lopez for uploading the feast Mass on YouTube. Mrs. Sanya Cochino for preparing the liturgy. Mrs. Veronica Andrade, Mr. John Lopez, Mr. Nelson Andrade, Mrs. Janet Matthew for helping in the chapel. Mr. Bosco Gonsalves for the melodious voices rendered at Mass. Feast contribution for the year 2021 was 36,650. Novenas and feast day collection was 7,135. The expenses for 2021 for the feast was 19,115. Balance as on 3rd February 2021 was 24,670. Feast balance carried forward of the year 2020 was 22,704. Total balance as on 10th February 2021 was 47,374. Fixed sliding windows in corridor, the cost was 52,000. An extra amount of rupees 4,626 was taken from the miscellaneous account. So balance of past feast account stands 0 as on 28 January 2022. Note, Mr. Angelo Pinto of Angel Aluminium has given a discount of rupees 2,132 for the chapel. Our next big project the committee proposes is to have a false ceiling for the chapel inside. Last but not the least, I thank all the members for their generous contribution. One important thing to note is the idea of bringing a vase to your chapel instead of expensive flowers, and this new start is by Mr. Pradelis Gonsalves. May Our Lady of Necesidad intercede for us, bless and protect all of us under a mantle of blue, and grant our petitions. If I have missed out on anyone, my thanks goes out to them too. Once again, thank you and God bless you all. We also thank the committee of this chapel. We also thank Angela for looking into the chapel, and she has thanked everyone, so I also would like to thank her.